नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. मंत्री गोविंद गावडे काडून उडयतले की राजीनामो दिवपाक लायतले. राजकीय पावंड्यार नेटान चल्ल्या चर्चा. गावडेचेर कारवाय करची म्हूण मुख्यमंत्र्याचेर दबाव. कायदो वेवस्था इबाडल्या. भ्रष्टाचार वाडला. सरकारांतले मंत्री ना मुख्यमंत्र्याच्या ताब्यान. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेचो आरोप. मुख्यमंत्र्याच्या राजीनाम्याची केल्या मागणी. भाजपाचे मंत्रीच जाल्यात विरोधक. गोवा फॉवर्डाचो सुप्रिमो विजयाची टिका. सत्ताधारी मंत्र्यान केल्ल्या आरोपा उपरांत सरकारान स्वता जावन करचो विचार, म्हणटा विजय. भर पावसान अंदूय कोसळूं येता. मालपे पेडणे राष्ट्रीय महामार्गावेली संरक्षण वणत वणटीक पडल्यात वेरो. केन्नाय घडूं येता अपघात. जिवीतहानी अटळ. संबंधीत खात्यान घेवची दखल, थळाव्यांची मागणी. कुशळ आनी शिक्षीत आशिल्ल्या दिव्यांगांक दितले नोकऱ्यो. समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायाचें आश्वासन. निमणो कुर्डीच्या लोकांक पावलो देव सोमेश्वर. कांय लोकांनी एकठांय येवन केली देवाची पुजा. उदकाची पातळी कमी जावंक नाशिल्ल्यान वर्सुकी उत्सव धुकलिल्लो फुडें. आता खबरो विस्तारान. कायदो वेवस्था इबाडल्या. भ्रष्टाचार वाडला. सरकारांतले मंत्री मुख्यमंत्र्याच्या ताब्यात ना. इतली सगळी प्रकरणां घडून लेगीत मुख्यमंत्री ओगी कसो. तो आपल्या भ्रष्टाचारी मंत्र्याचेर कारवाय कित्याक करिना. कित्याक तर ह्या सगळ्या गजालींनी मुख्यमंत्र्याचो हात आसा असो आरोप करीत मुख्यमंत्र्यान आपल्या पदाचो राजीनामो दिवपाची मागणी काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन केली. मंत्री गोविंदान केल्ल्या स्टेटमेंटाचे फाटभुंयेर ठाकरे उलयतालो. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी केला तेन्नाच्यान आपूण भाजपा सरकाराचेर लक्ष दवरून आसा. भाजपाच्या राजवटीन गोंयान कायदो आनी वेवस्था सामकीच इबाडल्या. अपघात वाडल्या. तशेंच भ्रष्टाचाराक वाव मेळ्ळा. सरकारांतले मंत्री मुख्यमंत्र्याच्या ताब्यात ना. इतल्यो सगळ्यो गजाली जावनूय मुख्यमंत्री वोगी कसो आसा. काय मुख्यमंत्री ह्या गजालींनी सामील आसा काय कितें असो आरोप करीत मुख्यमंत्र्यान आपल्या पदाचो राजीनामो दिवपाची मागणी काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेन केली. मंत्री गोविंदान प्रेरणा दिसा केल्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर माणिकराव ठाकरे उलयतालो. देखिए, मैं जब से यहाँ पे इंचार्ज हूँ तब से बहुत सारी कहानियां जो सुनी है इस गवर्नमेंट के भ्रष्टाचार के बारे में. जिस तरीके से सीएम या कोई भी उनका मिनिस्टर जिस तरीके से आज काम कर रहे हैं, तो जनता ये समझ रही है कि पैसे के बगैर कोई मिनिस्ट्री में काम नहीं होता है, ना डिपार्टमेंट में होता है, ना कोई काम वहां पे उस तरीके से किया जाता है. तो ये तो असफलता इस गवर्नमेंट की, जो बड़े उम्मीद के साथ गवर्नमेंट को चुन के दिया था गोवा की जनता ने, लेकिन उसमें वो खरे नहीं उतरे हैं. एक तो लगातार भ्रष्टाचार करना, जो मेन मुद्दे हैं उसके तरफ से लोगों का ध्यान भटकाना. आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ना एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है. जो मेन जिम्मेदारी रहती है कोई भी गवर्नमेंट की बनने के बाद, यहाँ के लोगों को सुरक्षा दे. दिन ब दिन इनको ओपन करेंगे, उन्हीं के लोग करेंगे. उनको पता है कि हमारी गवर्नमेंट नहीं रहने वाली है, आगे कांग्रेस गवर्नमेंट आने वाली है. तो इसके लिए आज पूरी तरह उनके गवर्नमेंट के अंदर भी एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध नहीं है. सिर्फ झगड़े जो हैं वो पैसों के लिए झगड़े हैं. ये भ्रष्टाचार सरकार है और लोग जानते हैं कि ये पूरी तरह भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार वहां बैठी हुई है. जो एक बार मुंह से निकलता है ना, वो सच्चाई होती है. और बाद में तुम कितना भी उसको बनाते रहो तो वो लोग समझ चुके रहते हैं. उस वक्त दुरुस्त करने की भी जरूरत नहीं रहती. लोग समझ जाते हैं, धर्म की बात ही नहीं है. उसने जो बताया वो हम समझते हैं कि किसी से भी कहने से उसका 100% सही है, क्योंकि उनका देखा हुआ आदमी बता रहा है, उनका घर का आदमी बता रहा है. नहीं, ऐसी बात है. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गावकर.
विरोधी पक्षापरस भाजपाच्या मंत्रिमंडळातलेच फुडारी विरोधी जाल्यात अशी टिका आमदार विजय सरदेसायान केल्या. सरकारांतल्याच मंत्री गोविंद गावडेन सरकाराचेर केल्ल्या आरोपांचेर विचार करपाची गरज आसा अशें विजय म्हणटा. भाजपाच्याच कार्यालयांत चोरी जाता हाचे वेल्यान सरकार बेजबाबदार आसा हें सिद्ध जाता. सरकाराच्या बेजबाबदारपणाक लागून गोंयांत गुन्यांवगिरी वाडल्या असो आरोप गोवा फॉवर्डाचे अध्यक्ष विजय सरदेसायान केला. फेस्ताक गेला गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर बंदिबस्त ना आनी कोणाक अकाउंटेबल धरना. हांवें त्या दिसा शहरांचे सांगिल्लें पळय चोरी कोणें केली तें कोणाक खबर. चोरलें कितें बीजेपीचें ऑफिस खंय चोरलें सांखळे चोरली. सो खंयचे पार्टी कडेन पयसो आहा खंय पयसो आहा ते सगळे चोराक चोर स्मार्ट आहा आमचे. आनी कोणाक धरलो अजून कोणाक धरलो ना. कोणाक अकाउंटेबल धरलो ना म्हणून कोणाक अकाउंटेबल केलो ना. सो देरफॉर द क्रायम कंटिन्यूज इन नॉर्थ गोवा. वी हॅव सीन दॅट शिरगांवचे स्टॅम्पीड जाली. अकाउंटेबिलिटी किती जाली काय अकाउंटेबिलिटी ना. सो अशें किडनॅपिंग हें सगळें जालें. दीस इज इंडियनायझेशन ऑफ गोवा. पीपल वील बी किडनॅप्ड. वी पॉलिटिशियन्स वील हॅव टू सफर अ शूट आउट. हें सगळें जातलें आतां. सो हें आतां आमी आमचे मेरा भारत महान म्हणून म्हणजे सगळ्यांक एक्सेप्ट करप. आनी गोंय इज बिकम इंडियनायज्ड. सो क्रायम म्हणटा ती किडनॅपिंग मर्डर रेप किंवा आतां तुमचे पेपरार एक येता तशी 10-15 येतल्यान पेपराचेरूय मागीर येवच्यो ना. कित्याक चड जालेल्यो म्हणून ल्हान न्यूज जाल्ली एक लायन ताजेर उरतली. ही परिस्थिती ना. सरकार आसा खंय रे. सरकार जर आसा जाल्यार अकाउंटेबल धरपाचो न्ही. अरे जे मनशान तुमचें ऑफिस चोरलें जे पुलीस ऑफिसरान तुमचें ऑफिस चोरलें ताकाच धरता तुमी जर अकाउंटेबल करतना जाल्यार उरलें कितें. आमचो बाब दामू नायक म्हणटा ते कसले चोर म्हणटा ते बुरटे चोर म्हणून म्हळ्यार ताका क्लासिफिकेशनूय आहा. सो हें आतां आमचें किडनॅपिंग जाल्लें काय जालें ते ओके केल्लो पासेक म्हणून फाल्यां तशें म्हणटलो अशें जाता. गोविंद गावडेन कितें म्हणलां ताचेर खूब विचार करूंक जाय ताणें. तोच म्हणटा की गोंयांत सरकार ना म्हणून आमी म्हणपाची गरज ना. ताजे फुडें ओपोजिशन तितलें व्हडलें ना. ओपोजिशन तितलें व्हडलें आपलें काम करना म्हणून आज बीजेपीतले कॅबिनेटांतले लोक ओपोजिशन जाल्ले आहा. वी वील नाव सी इन कोर्स ऑफ टायम बीजेपी ओपोजिंग बीजेपी बिकॉज ओपोजिशन इज फिक्स्ड अशें जावंक शकता. फाटल्या वर्सा प्रमाणे अंदूय मालपे पेडणे राष्ट्रीय महामार्गाची संरक्षण वणत कोसळपाची भिरांत आतां राजन कोरगांवकर हाणें उक्तायिल्ली आसा. संरक्षण वणटीक वेरो पडिल्ल्यान भर पावसांत ही वणत केन्नाय कोसळूं शकता. ह्या महामार्गाचेर येरादारीची यो वच सुरूच आसता. देखून कसलीय जिवीतहानी जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. देखून बेगोबेग हाची दखल घेवन पावलां उबारची अशी मागणी थळावो नागरीक राजन कोरगांवकर हांणी केल्या. आम्ही ऍक्च्युली खरें परीक्षण केलंय की आम्ही सुरुवातीपासून आता हेसरपर्यंत येयले. मधोमध 2 ते 3 कडे कंप्लीट भेगा पडलेल्या आहेत एकदम जॉईंटाक आणि हे बरे साधारण 3 ते 4 इंचाचो डिफरन्स आसा. आणि ह्याच्या वरसून इतले सिद्ध जाता की येणाऱ्या ह्या पावसात ही भिंत कोसळतली म्हणजे कोसळतलीच आणि ती सुद्धा एकदम नाहक बळी कोणतरी ठरलो जातलो. खरं म्हणजे हे कॉन्ट्रॅक्टराचें कार्य आसा. हे कॉन्ट्रॅक्टर कितें कार्य केलें आणि कितें तेजेर कोणी लक्ष घातला हो प्रश्नचिन्ह तयार झालेलो आसा. खरं म्हणजे एक तर निकृष्ट दर्जाचे काम केलेले आसा हे सिद्ध जाता. ही माती काढली पण हे बरेचसे मातीचे भाग कोसळले. आता आयतली जी माती आसा ही सुद्धा मातीसाठी कितें तरी प्रोटेक्शन करूंक जाय आसली. धाकटी भिंत घालूंक तरी जाय आसली आणि ती सुद्धा घालूंक ना. सो हे सगळे काम अर्धकूट दवरलेले आसा आणि ह्याच्यासाठी खरं म्हणजे आमदाराक हांव जबाबदार धरता. कित्याक आमदारचें लक्ष नाही सिद्ध जालें. हे जर आमदारचें लक्ष असलें जाल्यार अशें घडचें नासलेलें. गेल्या वर्सा ज्या पद्धतीने दरड कोसळली आणि प्रोटेक्शन वॉलय कोसळलेली होती आणि त्या खातीर हो रस्तो पुराय बंद आशिल्लो आणि जो पयलींचो रस्तो NH-17 म्हणून आशिल्लो त्या रस्त्याल्यान जे अवजड वाहनां वयताली तेन्ना ती चडटाना आणि उतारतना खूब त्रासदायक आसताले. तो रस्तो धोकादायक आशिल्लो आणि पावसा पयलीं हो रोड आता जे प्रोटेक्शन वॉल बांदून ओपन केल्लो आसा पूण जे प्रोटेक्शन वॉल बांदले तेकाय खंय तरी धोको आसा कसो दिसता की एके सायडीन खंय तरी लवणटा कितें की ती भिंत अशें दिसून येता. त्या खातीर सरकारान आनी जे सार्वजनीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी आसा तांणी लक्ष दिवचो. पावसा पयलीं ही जी दरड कोसळटली आनी एखाद्या वेळी जर दुर्घटना घडली तर ताका जबाबदार कोण त्या खातीर सरकारान
बेगोबेग हाचेर लक्ष दिवचो अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर. 70 तालुक्यांत आशिल्ल्या सगळ्या दिव्यांग व्यक्तींची माहिती एकठांय करून कुशळ आणि शिक्षीत आशिल्ल्यांक रोजगाराची संद दितले अशें आश्वासन समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिलें. अटल आसरा येवजणे अंतर्गत पर्ये मतदारसंघांतल्या लाभार्थ्यां खातीर वाळपय आयोजीत केल्ल्या शिबिरांत मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयतालो. म्हाका हे सगळे जे 100 त्याचे पॅरामिटर्स आसले त्याची सगळी माहिती म्हणजे म्हाका एकाच क्षणात भितर वाळपय येवपाक जाय आनी वाळपय भितर दिव्यांगा भितर प्लंबर कोण आसा हे सोदपाक जाय जर जाय जाल्यार त्या सगळ्या प्लंबरांची वाळपयची यादी मेळटली. हांगा एक वेकन्सी आसा जर जाय ताका आमी भितर घातली. अशा पद्दतीची डेटाबेस करतलो. ताका घेवन तुम्ही ऑल इंडिया घेवन तो डेटा कलेक्ट करपाक मातशी मदत करपाक जाय. जे पळय आतां पर्यंत दिव्यांग म्हणून रजिस्टर झाले आसात दिव्यांग म्हणून रजिस्टर झाल्या त्या पंचायत सदस्य मागता तुम्ही असं आज अटल आसराच्या लाभार्थी घेऊन आयले आसात. तशेंच ते दिव्यांगांक घेऊन आयले जर जाय तांकां एखादे वेळी ट्रायसायकल जाय पडटली, हियरिंग एड्स जाय पडटल्यो किंवा तांकां चश्मो जाय पडटलो, एखादे वेळी मोबायल जाय पडटलो. अशा प्रकारचे त्यांचे असेसमेंट जातलो आणि तांकां जी लागता त्यो वस्तू तिथे ती मेळटल्यो. तिथे ती मेळटल्यो तांकां रोखडेच आमी परत एक मोठी कॅम्प करतले आनी ते दितले. अशा पद्धतीचे म्हणजे डिपार्टमेंटाचे सगळे कॅम्प गांवागांवां वचून करतलो. त्या खातीर तुमची साथ अत्यंत महत्वाची. देव बरें करूं. जेन्ना आमी म्हणटा सरकार तुमच्या द्वारी, एक मंत्री तुमच्या द्वारी, हे खऱ्या अर्थान हे तुमकां पळोवपाक मेळटा. हे बेश्टीच आमची सरकार घोशणा करून हे करना. कित्याक जेन्ना आमची सरकार म्हणटा की आमची सरकार खरेंच अर्थान समाज कल्याण करता, हाजें हें उदाहरण समाज कल्याण म्हणटा तें कितें हें ताजें उदाहरण. कित्याक जें कल्याण आमच्या लोकां खातीर जावपाक जाय, आमी अंत्योदय तत्व म्हणटात, लास्ट मनशा पर्यंत ज्यो स्किमी पावपाक जाय, जे कितें आमी सरकार करतात, ज्यो सरकाराची योजना आसा ते तर एक लास्ट घटका पर्यंत पावपाक जाय जाल्यार हे भारतीय जनता पार्टी करता. भारतीय जनता पार्टीचे जे मंत्री आसा आनी आमदार आसा ते तुमकां करून. साळावलीच्या उदकान बुडिल्ल्या कुर्डी गांवांतल्या श्री सोमेश्वर देवाची पुजा गांवांतल्या कांय लोकांनी मंगळारा केली. धरणाच्या उदकाची पातळी ह्या वर्सा अपेक्षे परस चड आशिल्ली. ताका लागून देव सोमेश्वराचो वर्सुकी उत्सव ह्या वर्सा जाय तसो करपाक मेळूंक ना. पूण निमणी सोमेश्वराची पुजा करपाक मेळिल्ल्यान गांवच्या लोकांनी समाधान उक्तायलां. साळावलीच्या उदकान बुडिल्ल्या कुर्डी गांवांतल्या श्री सोमेश्वर देवाची पुजा गांवांतल्या कांय लोकांनी मंगळारा केली. सांगेमालांतलो कुर्डी गांव सुमार 10 म्हयने साळावली धरणाच्या उदकान बुडिल्लो आसता. मे म्हयन्यांत हे उदक कमी जाले काय गांवचे लोक एकठांय येवन देव सोमेश्वराचो उत्सव मनयतात. 2015 वर्सा सावन मे म्हयन्याच्या 3ऱ्या आयतारा ह्या सुवातेर हो उत्सव मनयतात. कुर्डी गांवचे लोक जे दुसरे कडेन स्थलांतरीत जाल्यात ते दर वर्सा आपल्या गांवांत येवन ह्या उत्सवात वांटेकार जातात. मात ह्या वर्सा उदकाची पातळी कमी जावंक नाशिल्ली, ताका लागून सोमेश्वराचो उत्सव करपाक मेळूंक नाशिल्लो. पूण मंगळारा उदकाची पातळी मातशी देंविल्ल्यान गांवच्या कांय लोकांनी एकठांय येवन कुर्डी वचून देव सोमेश्वराची पुजा करून देवाचो आशिर्वाद घेतलो. रोड आशिल्लो तो ओपन जालो ना आनी त्या कारणान आमी जे वार्षिक दबाज्यान जो एक सोमेश्वराचो उत्सव करताले तो आमकां करपाक मेळ्ळो ना. ही परंपरा मोडप न्ही आनी कितें तरी ती चालू उरपा जाय ह्या खातीर आज आमी पंडितजीक घेवन वचून थंय एक होम आनी पुजा करून घेतली. एक 50 आमचे जे भावीक आशिल्ले गांवचे ते सगळे वचून आज आमी ती पुजा केली. तुमकां जर तेजे फोटो वगैरे पळोवपाचे आसत जाल्यार तुमी रिमेंबरींग कुर्डी ही फेसबूक पेज आसा तेजेर आमी सगळे ते अपलोड केल्यात. सगळ्यांक विनंती आसा की तुमी थंय वचची न्ही, कारण जसो पावस पडला त्या कारणान सगळे आनी उदक वाडलां, कमी जालें ना. तेन्ना सगळ्यांक विनंती आसा की तुमी कुड्डे वतात जाल्यार सांबाळून पूण उदकाक क्रॉस करून मुखार वचनाकात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नवे लायसन काडपाचें वा लायसन रिन्यू करपाचें आसत जाल्यार तुमकां आतां 45 मिनिटां खर्च करून RTO ऑफिसान अपघातांच्या संदर्भात जागृताय निर्माण करपी एक व्हिडिओ पळोवचो पडटलो. DIGO आनी भारत कॅर्स हांणी हो नवो उपक्रम सुरू केला. रॉंग सायड ऑफ द रोड अशें ह्या उपक्रमाचें नांव जावन आसा. सुरवातीक 9 RTO ऑफिसांनी ही लॅब सुरू करतले खंय. एक्सिडेंटाच्या बद्दल अवेअरनेस करपा खातीर जे ड्रायव्हर्स स्पेशली 2 व्हीलर आसतले, 4 व्हीलर्स आसतले,
जेका लायसन्स दिवच्या पयलीं आनी जेचे लायसन्स रिन्यूअल करच्या पयलीं 45 मिनटाचे फिल्म रॉंग सायड ऑफ द रोड हे पळोवपाचे हांगासर प्रोविजन केल्ले आसा. ताज्या बद्दल हांव दोनूय म्हणजे CSR DIGO आणि आमचे भारत गॅस हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. हातूंतल्यान जातलें कितें तर मोठ्या प्रमाणात हाचो अवेरनेस क्रिएट जातलो. रॉंग सायड ऑफ द रोड हो जो प्रोजेक्ट कितें म्हणजे आपूण कितें गाडी चलयता आसतना चूक करपाक जायना आणि त्यो गजाली आणि एखाद्याक जेन्ना फॅमिली स्टोरी सांगली काय त्याच्या लक्षात येता म्हणजे कमीच कमी तो आपूण चुको करचो ना आणि त्याच्या चुकेंतल्यान एक्सिडंट घडचो ना. आपल्याय खातीर सेफ्टी, इतर लोकां खातीर सेफ्टी, खरोखरूच बरो प्रोजेक्ट. ह्या इनिशिएटिव्हांतल्यान म्हाका दिसता आमी एक्सिडंट रिड्यूस करपा खातीर आमी यशस्वी जातले. म्हाका दिसता की आतांच म्हणजे समोर 4 जाण जे आसा ते 45 मिनिट्स ते बसून आयकताले. तुम्ही तांची रिएक्शन्स घेवची की ताज्या उपरांत तेंच्यांनी आयकल्या उपरांत कितें समजलें आनी फुडें गाडी चलयता आसतना ते कितें प्रिकॉशन्स घेतले हे चड म्हत्वाचें आसा. हेन्सफोर्थ इन फ्युचर म्हणजे दीस इज अ स्टार्ट एट प्रेझेंट. एट वन प्लेस वी हॅव स्टार्टेड विथ दीस लॅब इन with all RTO offices, our approximately that 9 RTO offices आम्ही all lab सुरू करता. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या हस्तुकी सांखळे मतदारसंघातल्या नावेली वाठारांत सेंट्रल बायोफ्युअल लिमिटेड कंपनीच्या एथेनॉल प्लांटाची पायाभरणी केली. 13 वर्सां आमदार जावन नावेली औद्योगिक वसाहतींत हांव एकूय रोजगार प्रकल्प हाडपाक शकलो ना हाची म्हाका खंत भोगता. मात ह्या इथेनॉल प्रकल्पाक लागून नावेलींतले दादले तशेंच बायलां मेळून 150 लोकांक रोजगाराची संद मेळटली ही म्हजे खातीर समाधानी गजाल अशें उलोवप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान केलें. सुद्धा इट इज अ फीड फॉर कॅटल सुंदर गोरवांक उपयोगाक येतलो. गोरवां खाता तो आनी ते रेडी करून तांकां दिता. तोय बी सबसिडायज रेटीन आमच्या सायडीत आसलेले सगळ्या तितके म्हणजे गोरवांक ज्यांच्यो गायी आहा त्या सगळ्या जाणांक सबसिडायज रेटीन तोय मेळटलो. कांयच हरकत ना दिवपा खातीर. आणि त्याच बरोबर इन फ्युचर तांचे म्हणणे की डिस्टरी एस्टाब्लिश असत किंवा वॉटर प्लांट असत कारण ऑलमोस्ट त्यांच्याकडे मोर दॅन 2 लाख स्क्वेअर मीटर ऑफ द लँड ही त्यांच्याकडे आसा. तांच्यांनी स्पेशली इट इज रिक्वेस्ट फ्रॉम बिहाफ ऑफ मी यू कॅन स्टार्ट द मल्टिपल प्लांट इन द ग्रीन एनर्जी so that more and more employment generation will happen here and definitely you can engage the local people so that the local people can get the engagement. Definitely all the local people with you 100%. So if you give the opportunity to them. मडगावचो आमदार दिगंबर कामत आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी हांच्या अध्यक्षतेखाला जोड बसका जाली. सांडपाण्याच्या समस्ये आणि मडगावच्या पोरण्या इमारतीच्या मुद्द्याचेर ह्या बसकेंत चर्चा जाली. धोकादायक स्थितींत आशिल्ल्या इमारतींची जोड पळोवणी करपाचो निर्णय ह्या बसकेंत जालो. तशेंच ज्या जाग्यार सिवरेज पायपलायन घालप शक्य ना त्या वाठारांत पंपिंग स्टेशन उबारतले अशें आमदार दिगंबर कामतीन सांगले. एक सिवरेजाचो इश्यू सिवरेज थोडे कडेन 4-5 जाग्याचेर सिवरेज लायनी ना कारण ते लो लायन ना. सो ताजे खातीर एक नवी टॅक्नॉलॉजी तांणी डिझायन केल्ली वेकम टॅक्नॉलॉजी. तांचो तो इंचार्ज कोण बॉम्बेचो तो पार्टी तो ज्याने सर्वे केल्या तोय आयिल्लो. तांची सर्वे कंप्लीट जाली. एक 8 दिसां भितर ते एस्टिमेट करून तांकां सबमीट करतले. ते तांकां मातशें पंपिंग स्टेशन घालचें पडटा ताजे खातीर थोडो जागो जाय. सो ते सगळे ते फर्स्ट वीक ऑफ जुनाक ते सिवरेज डिपार्टमेंटाक सबमीट करता. ताजे फाटल्यान मागीर ते टेंडर जाता. लो लाईन एरिया लो लाईन 5 जागे आसा आमचे ते कालपाड्यार मालपेटा गांधी मार्केटां आख्या ऑपोजीट कोस्टा फॅक्टरी ह्या जाग्यार घालपाक मेळना. म्हणजे घाले जाल्यार ते प्रॉब्लेम जातलो. कनेक्टिविटी करपाक मेळना. त्या खातीर ती नवी टॅक्नॉलॉजी केल्या वेकम टॅक्नॉलॉजी सक करप आनी ते पंपिंगांतल्यान मागीर लायनीक घालप अशें कितें तांणी काडलें. दे आर सॅटिस्फायड लायन बरी आसा. आनी कितें आशिल्लें डिस्कशन आनी आतां ओल्ड बिल्डिंग्स तांच्यो तांणी लिस्ट हाडिल्लें लिस्ट प्रोड्यूस केल्लें 22 बिल्डिंगो तांणी सर्वे केल्ली. आतां तांकां कलेक्टरान काल रेव्हेन्यू सेक्रेटरी कडेन हांव मिटींग घेतली. आज तांकां कलेक्टरान ऑर्डर दिल्या की इमिजिएटली जॉयंट सर्वे करपाक कलेक्टरान मामलेदार आनी आमचे आनी तातूंतल्यो सामक्यो प्रायोरिटी खंयच्यो बिल्डिंगी आसा पळय त्यो आयडेंटिफाय करप आनी कलेक्टराक पडटा. समज 4 बिल्डिंग कंडिशन सामकी बॅड आहा पडपाक ते पयलीं आयडेंटिफाय कर म्हणून सांगता. तांणी त्यो 22 हें केल्या पळय ओल्ड बिल्डींग ते सगळ्योच बिल्डींग फाल्यां पडपाचें अशी कंडिशन ना. ते तशें करून बेश्टेच करचना म्हणजे सामक्यो डेंजरस कंडिशन आसा. तर मागीर प्रोसेस कलेक्टर बी स्टार्ट द प्रोसेस 15 नोटीस धाड आनी कोणाक
आडवेळा पावसाक लागून कुडचडीच्या बाणसाय काकोडा तशेंच मळकणे वाठारांतल्या शेतांक बरेच लुकसाण जाल्ले. लुकसाण भरपाय मेळची हाचे खातीर ह्या वाठारांतल्या शेतकारांचे सुमार 60 अर्ज केपेच्या झोनल शेतकी कार्यालयांत आयल्यात अशी माहिती अधिकाऱ्यां कडल्यान मेळ्ळा. मात शेतकारां कडेन कृशी कार्ड नाशिल्ल्यान आडमेळी येतात. ताका लागून हे अर्ज पणजे शेतकी कार्यालयांत धाडल्यात खंय. आडवेळ्या पावसाक लागून गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत आशिल्ल्या शेतांनी उदक भरिल्ल्यान शेतकारांक बरेच लुकसाण जालें. हातूंत कुडचडीच्या बाणसाय काकोडा तशेंच मळकर्णे वाठारांतल्या शेतांचोय आस्पाव आसा. लुकसाण जाल्ल्या शेतां भाटांची संबंदीत अधिकारी पळोवणी करतले आनी बेगोबेग लुकसाण भरपाय दितले अशें आश्वासन कृषी मंत्री रवी नायक हांणी दिलें. ते प्रमाण कुडचडे वाठारांतल्या शेतकारांक जाल्ल्या लुकसाणाची भरपाय मेळची हाचे खातीर शेतकारांचे सुमार 60 अर्ज केपेच्या झोनल शेतकी कार्यालयांत आयल्या. मात शेतकारां कडेन कृशी कार्ड नाशिल्ल्यान आडमेळी येतात. ताका लागून हे अर्ज पणजी शेतकी कार्यालयांत धाडल्यात अशी माहिती अधिकाऱ्यां कडल्यान मेळ्ळ्या. वर्स आमकां चड मेळटालें, आतां वयर आमकां कमी मेळटालें आनी सगळे मात कमी जालें. चड जालें आमकां कांय व्हरोन तरी कांय फायदो ना. तें मात शेतां उरता म्हणून यूज जाता. कितलीं लोकां शेत ते 30-35 लोकां शेत आनी सगळ्यांनी आमी थोडे गेले, थोडे ते उरना आतां आमी काडटात. ते काटे ते बरे आसताले ना बरें आसता ना और पिड्डेर आसता. ते हे काडला पिकले ते पिड्ड्यार जाले ते फायदो आसता तेजो ना कांय फायदो ना जाताले. आतां बेश्टें देवा भंयान तें व्हरपाचें. इसनाचे हेजे पयशे सगळे काडून आमकां कितें एक 5-6 हजार तरी फायदो जातालो. कळना तुका सगळें मिशना कर सगळें काडून कळना तुका. नाल्यार इतलें जातालें आमी तितलें जेवणा पुरतें तितलें पुरून वयता मागीर घरा पुरतें. घरा पुरतें काकुडा बाणसाय तशें मळकणे भागांत जे लोकांक शेतकऱ्या पावस पडून मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालें तेजे बद्दल जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा केपेंचे तांकां मेळून तो तेंगेलो मेन झेडिओ आसा तो ताच्या प्रोग्रामाला उपस्थित नासलो. मागीर तेंगेलो एग्रीकल्चर ऑफिसर जो एसिस्टंट आसा सचिन गांवकर तेजे कडल्यान म्हायती घेतली. तेणी सांगला की जे पयर लुकसाण जाला तेजी खंय तरी काकुडा बाणसा हे शेतकऱ्यांक एप्लिकेशन दिल्ले आसा. अराउंड 60 एप्लिकेशन दिल्ली आसा. पूण ते मोस्टली जे 60 एप्लिकेशन गेले तेंचे कडेन कृषी कार्ड नाशिल्ल्यान ते खंय तरी आतां हे मेन ऑफिस जे एग्रीकल्चर म्हणून पणजे आसा तांकां ते फॉवर्ड करतले. जर ते कृषी कार्ड आशिल्ले जाल्यार तेंगेले खंय तरी केप्यां हांगा सेटलमेंट जाता आशिल्लो. पूण तेणी सांगला तशेंच आनी केसीस येत आसात आनी तेजेर खंय तरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो तेंचे कडल्यान कशें तांकां सपोर्ट दिवपा जाय ते करतले म्हणून. तरी पावस कमी जाल्ल्यान मशीन घातलेले. पूण जे मशीन घातलेले ते शेत जे भात आसा ते बरी परिस्थितीत ना. ते मशीन हाडून ते काडून घेतलेले आसा. हेजेर खंय तरी तेणी त्या शेतकऱ्यांक सांगला की ऑलरेडी तेणी ह्या बद्दल पंचायतीन तेंगेलो फुडाकार घेतलेलो आनी एप्लिकेशन बी घेतलेले आसा. तशेंच जी कृषी कार्ड नाशिल्ले तेंगेले बी शेतकऱ्यांचे जी प्रॉब्लेम आसा जे पावसांक भेटताले ते सध्या तेणी माडून त्यांचे जे प्रॉब्लेम आसा ते सध्या केपे डिपार्टमेंटाक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पावयल्ले आसा. कुडचडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपा खातीर मुख्यमंत्री राज्यपालांक पत्र बरयतले काय गावडेक राजिनाम्याची संद दितले हे कडेन लोकांचें लक्ष लागून रावलां. मंत्री गोविंद गावडे सध्या गोंयाभार आसून ते 29 मेक गोंया येतले. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपा खातीर मुख्यमंत्री राज्यपालांक पत्र बरयतले की गावडेक राजिनाम्याची संद दितले हे कडेन लोकांचें लक्ष लागून रावला. गोविंद गावडे हांच्या बेजबाबदारपणाक लागून तांकां मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाचो असो पक्षांतर्गत दबाव सद्याक मुख्यमंत्र्याचेर आसा. मंत्री गोविंद गावडे हांणी केल्ल्या गंभीर आरोपांची दखल भाजपाच्या नेत्यांनी तशेंच कार्यकर्त्यांनी घेतल्या. ताका लागून गावडेंचेर शिस्तभंगाची कारवाय करची म्हणून मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी जायत आसा. गोविंदाक उडयलो जाल्यार मंत्रिमंडळात स्थान मेळोवपा खातीर इत्सुकांची सद्याक नेटान तयारी सुरू आसा. मंत्री पदा खातीर मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत आनी सावर्डेचे आमदार गणेश गांवकार हांच्या नांवाची चर्चा सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
फोंड्या मार्केटाची इमारत कोसळपाच्या स्थितींत आशिल्ल्यान इमारतींत जे वेपारी बसतात तांकां नगरपालिकेन भाजयेच्या मार्केटांत बसपाक सांगल्यात. मात ह्या वेपाऱ्यांनी भाजी मार्केटाच्या सुवातेर बसपाक विरोध केला. आमच्या खातीर जी शेड निश्चित केल्या ते सुवातेर आमकां स्थलांतरीत करचे अशी मागणी आशिल्ल्याचे वेपारी संघटनेचो अध्यक्ष गारू सावंतान सांगले. फोंड्या मार्केटाची इमारत कोसळपाच्या स्थितीत आसा. ही इमारत केन्नाय कोसळपाक शकता. हाका लागून ह्या इमारतीत जे वेपारी बसतात तांकां नगरपालिकेन भाजयेच्या मार्केटात बसपाक सांगल्यात. मात वेपारी संघटनेच्या सुमार 60 ते 70 विक्रेत्यांनी भाजी मार्केटाच्या सुवातेर बसपाक खर विरोध केला. ह्यान पयलीं पालिकेन आमकां नव्या मार्केटाच्या फाटल्या वटेन स्थलांतरीत करपाची वेवस्था केल्ली. मात परतून पालिकेन आपलो निर्णय बदलला. एका जाग्यावेल्यान दुसऱ्या जाग्यार परतून शिफ्ट करता. हाका लागून वेपाऱ्यांनी तिडक उक्तायल्या. टेलर, पिड्डुकार, काकणकार, कपडे तशेंच हेर वेपाऱ्यांनी भाजयेच्या मार्केटात बसपाक न्हयकार दिला. वेपाऱ्या खातीर जी शेड केल्या त्या सुवातेर आमकां स्थलांतरीत करचे अशी तांची मागणी आशिल्ल्याचे वेपारी संघटनेचो अध्यक्ष गारू सावंतान सांगले. 3 म्हयन्यांनी ते मार्केट बांदपाचें अप्रुवल जालां, सगळें जालां, फायनान्स अप्रुवल सगळें जालें. 3 म्हयन्यांनी ते थंय बांदपाचें आसा. त्या मार्केटान आमकां थंय जागो ना. कळ्ळें न्हू. आमी तेका विचारलें शिवो तूं आमकां सकयल वच म्हणटा न्हू. आमकां मागीर जागो खंय तर जागो ना ते सांगपाक उतर ना. फीश वेंडर्स आनी वेजिटेबल वेंडर्स तांकां खातीर अलॉटमेंट येता. कपडेकारांक कितें सांगलेलें की आमकां कपडेकार, काकणकार आनी पिड्डुकार तांकां ही शेड बांदल्या न्हू, हे शेडीन आमकां अलॉटमेंट करचें म्हणून. पूण आतां कितें जालां की आमकां ते सकयल वच म्हणटा. सकयल गेले जाल्यार 3 म्हयने आमकां परत दुसरे कडेन मार्केट मोडटा दुसरे कडेन घालतले, दुसरे कडेन वच म्हणटाले. पूण आमकां ते फर्निचर करप परत शिफ्टींग जावप हें शक्य ना. आमी तेंकां कितें सांगलें आमकां तुमी ही शेड दवरल्या न्हू, आमकां ही शेडीन अलॉटमेंट अलॉट करा तुमी, आमी हांगा बसता. आमच्या खातीर हें बांदला न्हू, आमकां हांगा दिया जागो अशें आमचें म्हणणें. 2009 आमकां शिफ्टींग केल्लें. आयज वर्सा 16 बरोवन दिल्लें आमकां. तुमचेच पयशे तुमच्या खातीरूच आमी हें मार्केट बांदता. आमचे भुरगे काय पिशवी घेवन हांगा येवचे ना. तुमचेच पयशे तुमच्या खातीर बांदता. आयज 16 वर्सां जालीं आमी काकणकार ती पॅसेज आहा लोकांक चलपाक. तुमी आतां वचून पळया आमकां दिल्या ती पॅसेजीचेर बसपाक अलावड ना. तरी आसतना आमी ते बसले कारण आमकां मार्केट मेळटलें हे खुशेन आमी ते बसले. आयज 16 वर्सां आमची कसली तेंच्यांनी हें घेवना. आतां आमकां ते सांगता तुमी शिफ्टींग करात आनी फाटल्यान बसात. आमी भायर वचपाक तयार ना. आमी थंय बसून मरतले. ते आमकां शिफ्टींग करपाक सोदता कित्याक तर ती बिल्डींग आतां मोडपाक पावल्या. मोडली जाल्यार कितें डॅमेज जालें जाल्यार तेंची सिर्विसूय वयता. ह्या भंयान ते आमकां शिफ्टींग करपाक सोदतात. आमी इतली 16 वर्सां ते कळ काडली हेजी तांकां परवा ना. फक्त ते आमकां नाचोवंक सोदता. हातून थंयसरले हांगा आमकां आमकां रिटर्न बरोवन दिल्या शिवाय आमी हलचे ना. आनी पयर अचानक 8 दीस जाले टेलरा तुमी ये उठा तुमकां हे जागो म्हणपा लागले. आमी तेंचे उत्तरान येवन आमी हांगा बसले जुप्प करून त्या दीस. मागीर ते कितें म्हणून तुमकां लायट थंय एक पॉयंट दिता आनी थंय आमी एक पॉयंट घाला तांकां लायट टेलराक म्हणून तेंच्यान उत्तर दिवन आनी फाल्यां तुमकां लायट येतली म्हणून गेले. आयज 8 दीस जाले आमकां लायट ना काय ना. आयज तांकां हांवें विचारलें बाबा आमकां लायट ना, आमचे युनिफॉर्मां आसा इस्कॉलाची दिवपाचे आनी धागे सूत कसले आनी मॅचींग पयशे काय आमकां दिसना थंय. आतां 1 वर आमकां दिसतलें मागीर 4 म्हणल्यार काळोख पडटा थंय काय दिश्टी पडना. आमकां कितें तरी लायटीचें तुमी कितें करा म्हणल्यार लायट तुमकां दिना आमी थंयसून तुमकां परते थंय सकयल शिफ्ट करता म्हणटा ते. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर एकनाथ खेडेकार. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कारवाईं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.